इरफान, तू मायनॉरिटी सेलाचो चेअरमॅन आहा, BJPचोय तू लिडर आसा. एक बिलावर भुट्टो हेणें एक आमच्या नरेंद्र मोदीचेर एक हें केल्लो, स्टेटमेंट केल्लो, तेजेर तूं कसो पळयता? सगळ्यान पयलीं बिलावर भुट्टोन जो स्टेटमेंट दिला फॉरेन मिनिस्टर जो आसा तो स्टेटमेंटाक जो आसा हांव कंडेम करता. आयज हांव बिलावर भुट्टो जो आसा हेका सांगूंक सोदता की हे पिशे सुण्याक कोण जो घास मारता आनी मेंटल बॅलन्स जे आसा जें कोणाचें सारकें ना, इस्त्री जाणाचें नासता, असलो स्टेटमेंट तोच दिवंक शकता. टेररिजम कितें आसा हें पाकिस्तानान जें आसा टेररिजम सगळे कडेन जावपाक लागला. पाकिस्तानान जें आसा आमच्या देशाचें जें कितें चल्लां सेक्युलरिजम तेजेर जें आसा चिंता करपाची गरज ना. आमचो नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हेजे प्रायम मिनिस्टर हाला सकल जी आयज सरकार चलपाक लागला हितून आमचे आख्खे देशाचे मुस्लीम जे आसा हे सगळे सेक्युलर आसा, सगळे सेक्युलर आसा. आमकां हेंची कोणाची एडवायस दिवपाची गरज ना. आनी हेका हांव सांगूंक सोदता की असले जे स्टेटमेंट आसा हेणें करपाचें पाकिस्तानान बंद करचें ना. हेंकां टायम लागपाचो ना. आमकां हांगाच्यान पाकिस्ताना वचून घुसोवन जें आसा हेंकां जेन्ना जें हेज्या पयलीं जें आसा जें जाल्लें असलें करपाक जें आसा इंडियाक जें आसा टायम लागपाचो ना. सो आमी शिटकावनी दिता पाकिस्तानाक की नरेंद्र मोदीचे अगेन्स्ट आनी कसलेच आमचे लिडराचे अगेन्स्ट कसलोच असलो रिमार्क जो आसा आमी खपोवन जे आसा केन्नाच घेवपाचो ना म्हणून.